नवनवदेवीच्या साश्टीकाच्या कार्यावळीक तुमकां सगळे येवकार हांव सुशेग गोरकार तुमकां सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमच्या मुखार हे सगळ्यो साश्टींतल्यो आनी पुराय गोंयच्यो खबऱ्यो करतना आजची जर आयचो दीस हो आसतो आमचो ईद मिलाद म्हणजे मुस्लीम धर्माचे जे पेशीक जातात ते मोहम्मद पैगंबर हांचो आयज जयंती आयज ताचो जन्मदीस आनी ते खातीर गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी मुस्लीम भाव तो ताची उमेद मनयतात ह्या जयंतीची उमेद मनयतात ताका लागून वेगवेगळे जाग्याचेर उरूस काडटात भायर तांची मिरवणूकूय भायर सरिल्ली आसात आनीक मडगांवांकय अशी सद्याक ही आमची जेन्ना कार्यावळ शूट जाता तेन्ना एक मिरवणूक मडगांवाक चालू आसा तो आमचे जे सगळे मुस्लीम भाव जे पळोवपी आसात तांकां ह्या परबेची तांकां परबीक आनीक एक आज जर सगळें जर पळयलें जाल्यार हे फूल जर आठवडो पळयलो जाल्यार साश्टीक एकच विशय जो परत चर्चेक आयला तो म्हणजे आमचे कुटबण आनी मोबायल ह्या दोन जेटीचेर जो कॉलेराचो हेका उद्रेक जाला ताचे आज परत जे आमचे नुस्तेमारी खात्याच्यो ज्यो संचालक आसात यशस्विनी पी आनी बोट मालका कडेन थंय एक मिटींग घेवन हे केल्या एकंदर सद्याक स्थिती कशी आसा एक्चुअली कॉलेराचो उद्रेक स्टार्ट जालो म्हणटा तो मोबायल जालो मोबायलच्यान मागीर थंय 5 लोकांक म्हणजे लेबर आयिल्ले मरण आयलें आतां मेन जी गजाल आसा हो जाल कसो हें सोदून पर्यंत कोणें काडलें ना मेन म्हणजे तांकां एक तर कितें तरी जेवणांतल्यान म्हणजे वायट उदक जावं जेवण पाड जेवण हें जावन म्हाका दिसता हो कॉलेराचो उद्रेक जाला थंय वेगवेगळे वितर्क कोण म्हणपाक बोटी कारवार गेल्यो कारवार हो आयिल्लो आतां बोटी कारवार गेल्यो ह्यो डीप सियाक आशिल्ल्यो कारवार धोक्याक लागलो ज्यो भायल्यो बोटी हांगा येतात त्यो आमगेली जेटीक एटॅक नासल्यो आमगेली जेटीक रावनात लेबर येतना जावपाक शकता पूण हो आतां मदीं जाल्लो आसा म्हणजे हो हांगा उदकाचो कितें तरी प्रॉब्लम जालो उदकांतल्यान कितें बाद जालें ताका लागून हो कॉलेराच जालो दुसरी म्हणजे आमचो जो कुडबण जेटीचो जर प्रॉब्लम आसा थंय डेंगू पसरतालो आनी हो कितें ह्याच वर्सा बस न्ही हांव तरी पळयता फाटले 8 एक वर्सां रोलंड मार्टीन जो आसा तो एवरी इयर वचून कलेक्टराक मेमोरंडम दिता तांचो कंज्युमर फोरम वेगळी कंज्युमर फोरमाची ती रंगोवना आसा ती वचून ताचे बरोबर मेमोरंडम मिटींग घेता ताचे नंतर कांय जायनाशिल्लें सो एकंदर परिस्थिती पळयल्यार कुडबण जेटीचो प्रश्न वेगळो आसा आनी मोबायल जी प्रायवेट जेटी आसा तिचो प्रश्न वेगळो आसा आतां थंय बी लेबर आसात आनी थंय तुका हायजीन म्हणटा ती कांय ना म्हणजे थंय टॉयलेटीची फॅसिलिटी ना तांकां प्रॉब्लम जाला कुडबण जेटीचो वेगळो प्रॉब्लम आशिल्लो आनी कुडबण जेटीची बोट जाली म्हाका येवपा की आमकां एकदाची नवी जेटी जी बांदल्या 4 वर्सां लागून बंद आशिल्ली चालू करली बट हाजे आनी एक तुमचे कडेन वायटांतल्यान जे जशें बरें जाता अशें म्हणटात तशें आतां एक केलें की हाका आमच्या प्रशासनाक गव्हर्मेंटाक आनीक नुस्तेमारी खात्याक जाग आयल्या अशें म्हणटा कारण सद्याक कालचो पसून जर आंकडो पळयल्यार 180 जाणांक कॉलेरा जाल्लो आशिल्लो म्हणजे स्पिडीन इतले लोक आतां एडमीट जाले मागीर तांचेर तो प्रेशर आयलो एकदम आनी आतां तें स्पिडीन काम चलता अशेंच काम चल्ल्यार पुरो हातूंतच आनी एक ह्याच चर्चेंतल्यान हें केलें की जे कामगार जे गोमंतकांत एक स्पेशल रिपोर्टूय हाडिल्लो जे कामगार थंय टोर्नाचें काम करतात तेंचे ते मनीस म्हणटात मनीस म्हणपाक लायकीचे अशें अवस्थेक काम करतात काय ना काय म्हणून आनीक तांकां मेन म्हणटा थंय ते टॉयलेटाचे ते 6-7 दीस आसतात आनी थंय तांकां टॉयलेटाची फॅसिलिटीज ना न्हावपाची कांय फॅसिलिटीज ना थंयच ते बोटीचे नातात थंयच ते वयल्यान हें करतात सो आज तातूंत जेवतात आनी आज ताका लागून जेन्ना आमच्या नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालक यशस्वी ज्यो आयले ताणें सांगलें की प्रत्येक टॉयलेटाचेर 2 म्हणजे टॉयलेट्स आसपाकूच जाय ताणें हें केल्लें आसा किंवा ते म्हणटात की पंद्याल्या बोटीक हे अशे टॉयलेट्स एकोमोडेट करप शक्य ना तांचे हें आसा पूण एक हें की म्हणजे बोटमालकाकूय आमी जबाबदारी कळपाक लागल्या बोटमालकाक जबाबदारी इतली ते म्हणजे तेय इजिली घेताले कारण कांयच जायनाशिल्लें कोण येनाशिल्लो कोणाक पडूनच गेलनाशिल्लें ते जेटी आनी ते आपले पर्यंत करताले आतां जेटीचो प्रश्न वेगळो आसा आनी बोटीचो प्रश्न वेगळो जेटी परिस्थिती पळयल्यार जेटीची सामकी इबाड जायत चल्ली आसा ती बाबडी रडटा अशें म्हणजे आतां मरपा तेगले आसा
दोन बाजूचे जेटीचे 4 वर्सांनी ओपन केल्लो थंय त्यो बोटी पडून आशिल्ल्यो कितल्योश्यो बोटी थंय स्क्रॅपाचे थंय लागून आशिल्ल्यो त्यो कोण काडपा वचनाशिल्ले एवरी इयर येताले नोटीस मारताले तांचे 5,000 फायन पूण त्या बोटीक कोण मालक ना कोण अबॅन्डन आशिल्ल्यो आतां तो क्लियर जावपाक लागला दुसरे वाटेच्यान जेटीचेर पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें म्हणजे दुकानां कोणी सेट केल्या आनी कोणी कितें ना काल पयर जेन्ना पंचायतीन तांकां ते तात्पुरते ट्रेड लायसन दिलें तातूंत भितर सगळ्याकाय जर बेनिफिशरी कोण आसा जाल्यार सरपंचाचे गोवा आनी सरपंचाचें आसा दिसता म्हाका दोन तांचे 4 ते 6 दुकानां तांचे आसा म्हणजे हें अशें चलना सगळें म्हणजे घुसपागो नळा भितर कोण हात मारून घेता तसली भानगड आशिल्ली सगळी कुटवण डेटीचेर दुसरे म्हणजे ते टॉयलेट आशिल्ले तातूंत 13 टॉयलेट चलताले 3,000 वर्कर एक सायडीक पळय आनी 13 टॉयलेट म्हणजे कितें पडटलें दुसरे आमदारान एक आमकां ट्रूथ सिल्वा आसा ताणें एक म्हायती दिली त्या प्रमाणे आपण म्हणटा 100 टॉयलेटीची सेट करपाची काडले ताचे म्हणटा आपणे ताचे पयलीं ताचो डेटा घेतलो सुलभ शौचालयाचे पयशांनी टॉयलेट यूज करता सो तो म्हणटा दिसाक मॅक्झिमम मेळून म्हणटा आपल्याक 80 ते 75 जावं 90 100 सुद्दां 90 लास्ट हे रिकॉर्ड मेळटालो 3,090च लोक म्हणतो आनी तो हाजेर आमी फाटी पयर एंटनी सिल्वा काडिल्लो तो म्हणटा ते थंयचे टॉयलेट आसा इतले बुरशे आसात ते 90 लोक आसा ते पासून व्हडले म्हणटालो ते म्हणजे 9 लोक पसून वचपाची अशी परिस्थिती ती टॉयलेटीची आसा निवळ टॉयलेट करनाशिल्ले की निवळ भितर टॉयलेट कोण मेंटेन करता साफ करनाशिल्लो आनी ताका लागून वचनाशिल्ले दुसरे म्हणजे पयशे घेवन वचपा पडटा म्हण ते लोक ते वचनाशिल्ले ते ओपन पयशे जाल्यार बोटमार्कान दिवप शक्य आसता हें करपाक जाय आशिल्लें कोण तरी घालून दिवपाक जाय आशिल्लें आनी म्हणजे अशें अंदाधुंदी चलिल्ली आतां हे 5 जाणांचे मृत्यूचे नंतर प्रशासनाक मातशी जाग आयची दिसता आनी ताचे आतां म्हणजे तडतडी कारवाय ताची चालू आसा वेगवेगळे स्टेप्स घेवपाक लागले आतां मिटिंगो फास्ट जावपाक लागल्यात थंय आनी सद्याक म्हणजे जाग्यार अशीच स्थिती जाग्यार पडल्या तुवें नव्या जेटीचो जो प्रश्न काडला ताजेर आज पॅट्रीक फर्नांडीस तांचो बोटमारक संघटनेचो आसा तो म्हणटा की ती जी बोटी जी जेटी बांदल्या तेचेर खंय तांकां GSIDCच्या हाजेर ते सांगतात की 6 टायराचे जे हे आहा तांचे व्हेहिकल आसा ते हाडपाक शक्य ना तेजी कॅरिंग कॅपेसिटी तितली ना सो तो म्हणटा की 6 टायराचे जर ना जाल्यार बांदल्या कित्याक काय कारण ट्रक जर येवंक ना जाल्यार कितें पिकअपींतल्यान घालून पिकअपींतल्यान भरून मागीर थंय ट्रकाक घालतले अनलोड आनी डबल वावर जालो पाहिजे म्हणजे तूं हांगा एक तूं बारीक वेसलां लोड करतलो आनी परते हाडून तें अपलोड करतलो एक ट्रक भरपाक 3-4 फावटी मारच्यो पडल्यो असली सगळी भानगडी हे जर पळयलें जाल्यार सगळोच कारभारच अंदाधुंदीत सगळो कारभार जो चलतालो आज पर्यंत तो अंदाधुंदीचो चलतालो हें सामकें आतां हें जर परिस्थिती आतां हें जालें आतां नंतर एक मुखार येता ते अंदाधुंदीत चलतालो अशें दिसून येता आनी दुसरे सायडीच्यान अशें दिसून येता की मोगोड जें प्रकरण जालें स्टार्ट तें खंय तरी थांबपाचो प्रयत्न म्हणजे थांबोवपाचो प्रयत्न जालो आसा ताका लागून फुटबॉल हें कारण तातूंत प्रायवेट जेटी ऑपरेट करता कोणाले लेबराचो मृत्यू जाला जावं तें सगळें लिपोवपाक लागून अशें दिसता की हांगा हें मुखार गेलो फुटबॉलचें फुटबॉल प्रॉब्लम आशिल्लो फुटबॉल वेगवेगळे प्रॉब्लम आशिल्ले आतां थंय हांगा कॉलेराचो हें आसा म्हणजे वेक्टरबॉर्न डिजीज ताजो हें आनी ते म्हणटात की इलिगल कन्स्ट्रक्शन मदीं आयलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन इतलें व्हड थंय नाशिल्लीं नाय फिशरीजान तें केलें ना नाय पंचायतीन केलें ना आनी आतां पळयलें जाल्यार तुका ती सरपंचालो घोवच थंय म्हणजे एक दिसान ताणें तें बरोबरी तांकां ट्रेड लायसन दिली तागेली बेनिफिशरी ते आज आनी एक ती गजाल घडली ती फातोड्ड्या एक फ्लॅटाक उजो लागला फ्लॅटाक उजो लागप म्हणजे तशें व्हडलाच न्ही पूण हातूंतली गजाल कशी ती की तो फ्लॅट बंद आशिल्लो ताजो मालक जो आमचो गॅरी ग्रेशियस म्हणटा तो आसा UK फ्लॅट बंद आशिल्लो अशा अवस्थेक तो उजो लागनाचें कारण की ते म्हणटात की थंय जो फ्रीज आशिल्लो तो चालूच नाशिल्लो आनी ताका ती गरम जावन शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागूं येता अशे तरेचें हें आसा फ्रिजाक तागे उजो पेटलो आनी घर बंद आशिल्ल्या कारणान भितर वचपाक मेळनालें तेजी चावी हांगा आसता कोण केअरटेकरा कडेन पूण तोय त्या टायमार थंय नाशिल्लो फायर ब्रिगेडीन एक बरें गेलें की रोखडेच फाटल्यान गेले आनी तांच्यान तें जनेल फोडून तें उजो मारून तें पालयलें आनी सोमतें तेजो मेन आसा तो बंद केलो तातूंत भितर सिलिंडर आशिल्ले एक सिलिंडर आशिल्लो भरिल्लो त्या भायर ताजी बायक आशिल्ली थंय घरांत आनी हें सगळें उजो लागलो खंय किचनाक ती बायकूय किचनाक आशिल्ली आनी सिलिंडर तो किचनाक आशिल्लो सो फायर ब्रिगेडीन उजो पालयलो मागीर ती लायट काडिल्ल्या कारणान धुंवर एकदम फ्लॅटांतल्यान भायर मारतालो
सो भितर गेले मागीर भितर वचून तेणें सगळें क्लियर केलें आनी सगळो उजो जो आसा तो पाविलो. फ्लॅटाक एक लुकसाण तांकां म्हणजे पयलें अंदाजे 2 लाखान लुकसाण जावपाक शकता. फायरान सांगलां फायर ब्रिगेडी आनी जेन्ना पर्सनल जातो आमी जेन्ना तुमी अशें बंद फ्लॅट दवरता तेन्ना भायलो मेन ऑफ करा. म्हणजे हेवी लोड बी आयलो लोड आयलो तेन्ना जाल्यार तुगेले भितर कांय शॉर्ट जावपाक शकना आनी शॉर्ट जावन ताका उजो पेटपाक शकना. आतां जर थंय मातशे 5 मिनटां लेट पावले जावं फोडपाक वचून टायम जाता गॅसान जर पेट दितलो जाल्यार मोठो आवाज मोठो जावपाचो अशी परिस्थिती. सो ही जर पळयली जाल्यार आमी हे दोनी म्हणजे हाजो आमचो डिटीचो प्रश्न जावं किंवा हो आतां फ्लॅटाक उजो लागलो दोनूय आतां क्लियर की जर आमी ज्या तरेन जे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक ते घेतले ना जाल्यार स्थिती हाता भायर वचपाक येता. एक कडेन गेल्या हांगा देव बरो आशिल्लो म्हणून हें जावं ना. सो एक सगळे ह्या दोनूय घटना एकमेका कडेन कांय संबंद ना तरी आसतना प्रत्येकान जर आपली सुरक्षेचे उपाय घेतले आनी ते ल्हान ल्हान उपाय आसतात. आतां आमचे बोटवाल्याचे जर तांकां जर ते कामगारांक जर तांचे नैसर्गीक विधी करपा खातीर जर सोय करून दिल्ली जाल्यार हो येदो व्हडलो हे 4-5 जाण मेले मागीर 180 जाणांक दुयेंत पडले. हाजो हो इतलो येदो व्हडलो हो मुखार वचपाक पावच नाशिल्लो. दुसरें म्हणटा ते वायटांतल्यान बरतात तशें म्हणटा तशें आमगेले आतां आमच्या नुस्तेमारी खात्याक जाग आयल्या. सो कमीत कमी आतां तरी हे जांच्यो ज्यो अडचणी आसात त्यो पयस करपा खातीर हे नुस्तेमारी खातें फुडले पावलां घातले अशें आमी आस्त बाळगुया. दुसरें म्हणटा तें आमी ह्याच माध्यमांतल्यान सगळ्यांक एक अपील करपाक सोदतात की अश्यो जेन्ना म्हणजे उजो लागपाचे घटना घडटात तेन्ना घरांतलो जर गॅस सिलिंडर ब्लास्ट जालो जाल्यार ताचो मोठो परिणाम जाता. सो जाता तितली सुरक्षा बाळगियात. ते तुमकांय बरें आसतलें आनी तुमच्या जे कोण शेजारी आसात तांकांय ते बऱ्याक पडटलें. कित्याक म्हणटा तेन्ना ही चर्चा आमी थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.